आदले मुख्यमंत्री आणि पेडणेचे आदले आमदार बाबू आजगावकर हांणी आयज पेडणे तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या सार्वजनिक गणेश उत्सवाक भेट दिली। आदल्या आमदाराची ही भेट थळाव्या लोकांक संबोधित करपा खातीर तांणी ह्या संदर्भाचो उपेग केलो। लोकांकडेन उलयतना आजगावकरान मतदारसंघाच्या प्रगती खातीर आपली वाजबद्धताय चालूच दवरपाचे आश्वासन दिले। पेडणे तालुक्या खातीर बरी उदरगत हाडपाचेर लक्ष केंद्रीत करून आपूण ह्या वाठारांत परत येतलो अशें तांणी सांगले। ताच्या मतदारांक तो घटमूट संबंध दवरपाक सोदता तेन्ना ताची भेट आनी उतर येता। सार्वजनिक जे गणपती आसात आमचे पेडण्याचे तांकां हांव भेट दिता आनी जे सार्वजनिक गणपती आहात तेजे भितरले जे देखावे जे आसात खरोखरच एक बरे देखावे जे नॅचरल सारखे अशें दिसतात पळोवपाक म्हणजे जी स्टोरी आनी तेंचे ते देखावे भितर तेणें एक दिला एग्जाम्पल हे लोकांनी सगळ्यांनी घेवपाचें अशें आनी हेच्या खातीर लोकांचो जो साथ मेळपा लागला त्या देखाव पळोवपाक पेडणे तालुक्याचो घेवन रिस्पॉन्स बरो मेळटा आनी लोकांनी हाका खरीच भेट दिवपाची। आज हांव कोरगांव आयला आतां सर आसा कळ्ळें आनी जो सार्वजनीक गणपती आहा हो असोच वर्ष पद्दती प्रमाणे आनी मोठ्या प्रमाणात जावचो आमकां ही तुमची एकवट जो आसा हो असोच टिकून दवरचो। डेव्हलपमेंट म्हणटा विकास म्हणटा तो हर एक जे गव्हर्मेंट सुद्दां चेंज जाता गव्हर्मेंट जे आहा तेजो प्रोसिजर सारको म्हणजे हें जावपाकूच जाय कामां। आमी आसतना कितें आसलेलें हांव आसतना की म्हाका खंयचें काम दिलें करपाक जाल्यार तें हांव फाटीं रावन करून घेतालो तशें आतां म्हाका तितलेशें दिसना। कळ्ळें तुका हें आमदाराचें काम ही करपाक जाय। कळ्ळें तुका आमी जंय रस्ते ना ते रस्ते केले पेडणे तालुक्या भितर रस्ते नासतनाच गांव आसलेले आमी ते फुडें हाडले कारण रस्तो ना जाल्यार डेव्हलप जावूं शकना विकास पावूं शकना। आमी एक्वायर करून जमनी एक्वायर करून सेमेच्या आडवण आनी मोपा असल्या गांवांनी रस्ते आयले झाडाची वाडी त्या सायडीन आनी त्या प्रमाणे समज फॉलो करीत डेली जाल्यार ही कामां जावूं शकता। हेजे भितर जागृती आसपाक जाय हेजे भितर लोकूय जागृत आसपाक जाय आनी आमदाराच्या फाटल्यान लागून ते करून घेवपाक जाय। लोकशाही भितर हर एक मनशाक हें आसता उमेद आसता आपूण रावचो पण ह्या लोकांचे जे कोण रावतात तेजे फाटल्यान कितें तरी हिस्ट्री जाय। तूं जाणा म्हाज्या टायमाक राजन आल्लेकर रावलो बरो मनीस तज्ञ मनीस हुशार मनीस पण लोकांनी ताका निवडून हाडलो 8,500 मतांनी म्हाका फाटीं दवरलो पण जेन्ना दुसरे इलेक्शनाक लोकांक कळून चुकलें की डिफरन्स कितें आहा बाबून आनी आल्लेकरा भितर लोकांनी त्याच मतांनी म्हाका निवडून हाडलो 8,500 मतांनी बरो शिकलेलो हुशार हें तें पण कामाचे भितर आमी म्हणटा ते जे सोशल फिल्डान आयल्या हे रस्त्या वयल्यान हांगा पर्यंत पावले ना। कळ्ळें तुका म्युन्सिपालिटी भितरल्यान हांव आमदार जाला डायरेक्ट आमदार म्हणटा हांव जावना आनी म्युन्सिपालिटींतल्यान जी कामां म्हाका करपाक मेळ्ळ्या पळय तेंच काम हांवें केलां। हांगा एक खंयचें काम दवरलें पेडणे भितर पेडणे मतदारसंघात एक सांगचें म्हाका जी कामां हातीन घेतल्यात तेजो म्हाका हें जातालो की हें काम जावपा जाय तेजे फाटल्यान लागून हांव काम करतां। ह्या मतदारसंघान हांव पावलो तेन्ना हो मतदारसंघान उदक पावूं नासलेलें लायट पावूं नासलेलें रस्ते पावूं नासलेले ही परिस्थिती आसली MG म्हणून सोंपताली मतांनी येतालो पण आमी आयल्या उपरांत हांवें ती खंयची पार्टी बिटी पळोवना हांव पावर घेतला आनी कामां केली पण ती कामां लोकां भितर पावली म्हणून हांव 4 फावटी इलेक्शनाक आयलो। सर एकूच लास्ट प्रश्न आता 2027 इलेक्शन येता आणि इलेक्शनान हे खूपशे जाण आसात ते रणांगणात उतरतले आणि तुम्ही म्हटल्यात की खूपशे फावटी की आपण येता कशें काय तुम्ही हे करतले? हांव कामाचेर ह्या मतदारसंघात परत रावतलो कारण गेली फावटी हांव मडगांवान म्हाका BJPन धाडलो हांव गेलो पण मडगांव म्हाजें काम नसलेलें पण BJPन दवरलो म्हाका। एक टायम आसलेलो कळ्ळें तुका की MG म्हटल्यार लोक निवडून येताले ते काम करूं या ना करूं MG म्हटल्यार लोक ठोकताले जसो देव मांद्रेकर निवडून गेलो। कळ्ळें तुका पण ती परिस्थिती आतां ना। आतां BJPन म्हाका मडगांव जालो BJP म्हणून हांव निवडून आयलो येवना काम पळोवन लोक निवडून हाडटा म्हणून हे डिफरन्स।
आनी हेजे खातीर हांगा ह्या मतदारसंघात हांवें काम केलें आनी परत एक फावटी म्हाका इच्छा जाल्या की परत एक फावटी ह्या मतदारसंघाची सेवा करची, कारण हांवें डेव्हलप विकास फुडें येयलो पयलो आनी मागीर प्रोजेक्ट हाडलो. जो एअरपोर्ट दिस पडटा, आयुष हॉस्पिटल दिस पडटा, दुसरे आनी कितलेशे प्रोजेक्ट येवपाक आसलेले, पण तेज्या भितर आमच्या लोकांचो फायदो जावना, लुकसाण जालें वयल्यान. म्हाज्या मतदारसंघात ह्या म्हाज्या मतदारसंघा खातीर हे प्रोजेक्ट आयले, जो त्याग जो जमनी ह्या मतदारसंघाच्या लोकांनी दिली, पण आमकां त्या प्रमाणे कांयच मेळूं ना तितलें, कळ्ळें काय, जे मेळपाक जाय आसलेलें. कारण ते येवपाक प्रोजेक्ट येवपाक म्हाका 20 वर्सां लागली ह्या मतदारसंघात. कारण लोकांक घरा भितर उदक, लायट, रस्ते पावयनासतना प्रोजेक्ट कशें हाडटलो, ह्यो गोश्टी हाडून आतां हे प्रोजेक्ट आयिल्ले आसात आनी ताजो फायदो आमच्या मतदारसंघात मेळ्ळा तो दिवपा खातीर. आनी परत हांगा काही प्रोजेक्ट येवपाचे, जमन कितली गेल्ली आहा, 1 कोटी स्क्वेअर मिटर, म्हणजे प्रोजेक्ट कितले येवपाचे आहात पळय, ताजो फायदो आमच्या लोकांक समज मेळपाक जाय आनी मेळून घेवपाक जाय आनी तेजी सेवा करपाक हांव परत आनी एक फावटी ह्या मतदारसंघात उबो रावता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.